बर्लिनांत जावपी स्पेशल ऑलिंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्सांत गोंयचो पंगड वचप ही खूब अभिमानाची गजाल आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तोखणाय केली। 18 वर्सां वयरच्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर कुडचड्यार बिगर सरकारी संस्थेन खासा निवासी शाळा सुरू केल्या। तशेंच हेर बिगर सरकारी संस्थांनी फुडारपण घेवन शाळा सुरू करच्यो। ह्या खातीर सरकाराचो पुराय तेंको आसतलो अशें आश्वासनूय मुख्यमंत्र्यान हे वेळार दिलें। उत्तर गोंयच्या शेक धन्यांकडल्यान हप्ता वसुली चल्ल्या। गिरी वाठारांत कांय मनीस काळे कोट घालून शेकवाल्याकडल्यान हप्तो घेतात। हे आनी कोण न्हय तर खुद्द भाजपाचो आमदार मायकल लोबो उघड करता असो आरोप करीत मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्यान हाचेर दखल घेवन खर कारवाय करपाची मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या। गोंय दर्यादेगेवेले सगळे वेवसाय भायल्या लोकांच्या हातांत दिवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला। अशा तरेन शेक धन्यांक पिळून हो वेवसाय दिल्लीकारांक दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान केला। नवे शेक धोरण जाग्यार पडटकीच शेक धन्यांक सतावपी सगळ्यो समस्या पयस जातल्यो। ते भायर बेकायदेशीर गजालींचेर खर कारवाय जातली। खुबशे शेक धनी आपले शेका भायल्या लोकांक चलोवपाक दितात। हे नजरेक आयला देखून ही शेकां गोंयकारां कडेनूच उरची आनी गोंयकारांनीच तांचो लाव घेवचो ही मोख दवरून ही पॉलिसी हाडटात। ते भायर दर्यादेगेर बेकायदेशीर मसाज करपी आनी फेरयेकारांक हे शेक धनीच थारो दितात। असल्यो गजाली जर नदरेक आयल्यो जाल्यार तांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। सध्या चालीक लायिल्ली 2009 शेक धोरणांत खुबश्यो त्रुटी आसात। देखून शेक धन्यांक त्रास सोंसचे पडटले अशें रोहन सांगता। दर्यादेग वाठारांतलो पर्यटन मोसम उलगलो। पर्यटक आपल्या घरा वचपाचे वाटेक लागल्यात। उबाळ सोंसू नजो इतलो वाडलो म्हणटकीच पर्यटक थंड हवेचे सुवातेचेर वचपाक लागतात। ताका लागून कानोळी, कळंगूट आनी बागा दर्यादेग वाठारांतल्या वेवसायिकांनी पॅकअप सुरू केला। सरकारान आनी गोंय प्रदूषण महामंडळान शेक वेवसाय बंद केल्ल्यान अंदू वर्साचो शेक वेवसायान कांयच फायदो जावंक ना। ह्या वर्सा चड प्रमाणात लुकसाण जाला अशें ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मॅन्युअल कार्दोजोन सांगलें। दिवचलच्या कोर्टाकडल्यान बाजारांत वचपी रस्त्या कुशीक बसपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांक पालिकेन ते सुवाते वयल्यान उखल्ले। ह्या विक्रेत्यांची आतां बाजारांत वेवस्था केल्या। कोर्टा लागीं रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक लागून थंय येरादारीक अडचण जाताली। शुक्रारा सकाळीं पालिकेन ही कारवाय केली।
एप्रिल आणि मे म्हयनो हो गिमाचो हंगाम आशिल्ल्यान उदकाची पातळी देंवता. देखून दक्षिण गोंयच्या साळावले धरणा सयत हेर जलाशयांक भेट दिवन जलाशयाच्या उदका पातळेचो नियाळ घेतलो अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दवर्ले वाठारांतल्या संप वॉटर रिझर्वायराची पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. दिकरपाल टँक, सर्जोरा टँक आनी कुशावती न्हंयक लेगीत भेट दितले अशें सुभाष शिरोडकरान ह्या वेळार कळीत केलें. दोन महिने पॅरा शिक्षकांचो आडावन दवरिल्लो पगार दिवचो अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक केल्या. मुख्यमंत्री शिक्षण मंत्री आसून लेगीत शिक्षकांचे अशे हाल कित्याक करतात तेच कळना असो प्रश्न शंकर पोळजीन उपरासला. काम करून लेगीत पगार मेळना जाल्यार संवसार तरी कसो चलोवचो अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें आसा. दवर्ली दिकरपाल पंचायतीन पावसा पयलींची कामां अजून हातान घेतिल्ली नात. पंचायतीक विचारल्यार तांकां फंड मेळना अशी जाप पंचायत वांगडी दितात. पावसान उदक व्हांवन वचपाक आशिल्ल्यो रस्ते कुशीच्यो खोळयो अजून मेरेन नितळ केल्ल्यो नात. पावस एकाद्रो पडपाक लागलो जाल्यार उदक तुंबून उरतलें आनी हाचो त्रास थळाव्यांक जातलो. पंचायतीन आपली कामां वेळार पुराय करची अशी मागणी दवर्लेचो नागरीक आनंद सावंत हांणी केल्या. पेडणे पारसीच्या खाजनगुणो वाठाराचें सोबितीकरण आनी दुरुस्ती काम नेटान चालू आसा. खचिल्ल्या बांदाची दुरुस्ती केल्या देखून ताका आतां एक नवें रूप मेळटलें. पूण एक बरें पर्यटन थळ म्हणून नामना मेळयतनाच सोबितीकरण काम चालू आशिल्ल्या बांदाच्या आवाठांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात. रातच्या वेळार पिवन बियरीच्यो बाटल्यो बांदाच्या वाठारांत दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. देखून सोबितीकरण केल्ल्या ह्या वाठारांत आमदारान तशेंच थळावे पंचायतीन लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आणि शिवप्रेमींच्या हाजेरेत शिवराज्याभिषेका निमतान शुक्रारा सकाळी दिवचले रॅली काढली. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हेर हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते हे रॅलीत वांटेकार जाल्ले. दिवचले पंचधातूचो शिवाजी महाराज हांचो पुतळो उबारपाचो निश्चय ह्या वेळार शिवमोगिनी केलो. सुरवेक पोरण्या बस स्टँडा कडल्या छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या मूर्तीचेर जलाभिषेक आणि दुधाभिषेक केलो. उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातल्या छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याक पुष्पहार घालो. ह्या सुवाळ्या निमतान शारांत दुचाकी रॅली लेगीत काढली.
पयलीं पोरण्यो कॅसिनो भायर मारच्यो आनी मागीर 15 वर्सां वयल्यो गाडयो अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान 15 वर्सां वयल्यो गाडयो स्क्रॅपान काडपाच्या सरकार आनी येरादारी खात्याच्या नव्या येवजणे वयल्यान फोग काडलो. कांय लोकां कडेन 15 वर्सां वयल्यो गाडयो आसात जे पोटा पाणया खातीर टॅक्सी वेवसाय करतात. तांचो सरकारान विचार करचो आनी असंवेदनशील जावचे न्हय अशें विरियातो म्हणटा. गोंयांत दायज पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर खोर्जुवेच्या किल्ल्याची उदरगत करतले आनी दर वर्सा किल्ल्याचेर महोत्सव आनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो अशें हळडणचो आमदार कार्लूस फेरेरान सांगलें. बिरेस्तारा आमदारान पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाया सयत खोर्जुवेच्या किल्ल्याची पळोवणी केली. कुडचड्यार बाणसाय हांगा हीट ब्लॉक घेवन वचपी ट्रक रस्त्या कुशीच्या गटारांत रोमलो. कुडचड्यार पावसा पयलींची कामां अजून मेरेन पुराय जावंक ना. कंत्राटदाराच्या बेशिस्तपणाक लागून ही कामां अर्दवट आसात आनी आतां पावस लागीं पाविल्ल्यान हांचे हात चलपाक लागल्यात अशी तिडक थळाव्या नागरिकान उक्तायल्या. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणुको घडचे पयलीं हाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. फाटल्या 25 वर्सां सावन कदंबा बशीची सेवा उपलब्ध नाशिल्ल्यान शुक्रारा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यां सयत दिवचलच्या वडावल वाठारांतल्या लोकांनी कदंबाच्या संचालकाच्या कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो. आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब, सांतांद्रेचो आमदार विरीश बोरकार आनी केटीसीचो संचालक हांच्या मदीं बरोच वेळ वादावादी जाली. बशी नाशिल्ल्या कारणान शाळेक कामाक वचपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. हे विशीं कितलेशेच फावट कदंबा महामंडळाक निवेदन पत्र दिवन लेगीत महामंडळ कानार केंस ओडून आसा म्हणून थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्या. तशेंच जुलय मेरेन कदंबा बस सेवा उपलब्ध करून दिवची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. जुलय मेरेन वडावलच्या लोकां खातीर बस सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. गोंयांत पर्यावरणपूरक उद्देग येवचे तशेंच जे उद्देग आसात तांचो आनीक विस्तार करपाच्या हेतान केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल खासा बसका घेवपाक गोंयांत शुक्रारा आयल्यात अशी माहिती उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्या. गोंयांत उद्देग मळा घटमूट करपा खातीर कांय म्हत्वाची पावलां सरकारान उबारल्यात अशी माहिती लेगीत मंत्री माविनान ह्या वेळार दिली.
पावसा दिसांनी सरकारान 15 ते 20 हजार पगार दिवन बेरोजगारांक तात्पुरतें कामाक घेवचें अशी मागणी समाज वावुरपी तारा केरकारान केल्या। पावसा दिसांत झाडां मोडून पडटात, गटारां तुंबतात आनी अशा वेळार नितळ करपाक कामगार आसनात। तशेंच पावसा दिसांनी लायटीच्यो तारी तुटून पडटात। ही सगळीं कामां करपाक सरकारान बेरोजगारांक कामाची संद दिवची अशें समाज वावुरपी तारा केरकाराचें म्हणणें आसा। सत्तरी म्हालांत वेगान उदरगत जाल्ली दिश्टी पडटा। मासोर्डे वाठारांतल्या फुटसल मैदानाचें काम आतां रोखडेंच पुराय जातलें, कारण ह्या मैदानाक लागून ह्या वाठाराची बरी वळख निर्माण जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ह्या मैदाना खातीर 52 लाखांची निधी मंजूर जाल्या। तशेंच आतां मेरेन 50% काम पुराय जाल्लें आसा। तें बेगोबेग जावचें अशी मागणी खेळगड्यांनी केल्या। केंद्र सरकारान 15 वर्सां आनी ते परस चड तेंप जाल्ल्यो गाडयो स्क्रॅपात काडपाचो निर्णय घेतला। हो निर्णय सगळ्या राज्यांनी चालीक लावपाचो आदेश केंद्रा कडल्यान आयला आनी ताकाच लागून गोंयांत लेगीत हें धोरण चालीक लागतलें। गोंय ह्या धोरणाक कुशीक दवरून अपवाद जावंक शकना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन परत एक फावट स्पश्ट केलां। गोंयांत उदकाचो प्रश्न वाडत आसा। साकोर्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या डोंगरवाडो ह्या वाठारांत लेगीत अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्या। बांयचें उदक आटपाक लागिल्ल्यान उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्या। गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या संकेतस्थळाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। www.gssc.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर आयोगाचें हें संकेतस्थळ सुरू जालां। 1 ऑगस्टा उपरांत वेगवेगळ्या खात्यांनी खंयची पदां रिती आसा ताची म्हायती ह्या संकेतस्थळाचेर मेळटली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली।
कोंकण रेल्वे मार्गाचेर 3 जूनाच्यान वंदे भारत रेल्वे सुरू जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वंदे भारत रेल्वेचे उक्तावण जातले। मडगांवां उक्तावणा वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। उक्तावणा उपरांत ह्या रेल्वेंतल्यान मुख्यमंत्री मडगांव ते करमळी मेरेन प्रवास करतलो अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर बबन घाटके हांणी दिली। फोंड्या कदंबा बस स्टँडाची जाल्ली अवतिकाय पावसा पयलीं सारकी केली ना जाल्यार भर पावसान गोवा फॉरवर्ड पक्ष आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी दिल्या। फोंडे बस स्टँडा वयल्यान कितलेशेच लोक यो वच करतात, मात तितले आसून लेगीत हो बस स्टँड सध्या बाबत परिस्थितीन आसा। मुख्य सचिवाक कांय दिसा आदी पयलींच पत्र बरोवन ह्या बस स्टँडांचे नूतनीकरण करचे अशी कळकळीची मागणी करून लेगीत ह्या विशया कडेन सरकारान गांभीर्यान पळयिल्लें ना। ताका लागून आतां आंदोलन करच्या बगर पर्याय ना अशें दुर्गादास कामतीन म्हणलां। हळडण मतदारसंघात पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत लायटीची वेगवेगळी कामां सुरू जातली अशी माहिती हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी दिली। 97 कोटी रुपयांच्या लायटीच्या वेगवेगळ्या कामांक मंजुरी मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें। बिरेस्तारा तांच्या हस्तुकी नासनोडा 22 केवी तांकीचे लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण जालें। केंद्र सरकाराच्या आदेशावेल्यान गोंयचो सरकार गाडयांचे स्क्रॅपिंग धोरण चालीक लायता। येरादारी मंत्री माविन कुदिनोच्या ह्या विधानावयल्यान टीएमसीन सरकाराक ताचून उडयला। गोंय हे एक स्वतंत्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश न्ही, जातून सरकाराक केंद्राचो आदेश मानचो पडटा। गोंय सरकारान आपले निर्णय स्वता घेवचे आनी स्क्रॅपिंग धोरणा विशीं जनसुनावणी आपोवची अशी मागणी टीएमसीचो म्हणयारो राजन डिमेलो करी। डबल इंजिन सरकाराच्या नावान गोंय सरकारान केंद्राची चमचागिरी करची न्ही असोय टोमणो राजनान मारला। कुडचड्यार सिवरेज प्रकल्पा खातीर पायपलायन घालपा खातीर खणून दवरिल्ले रस्ते अजून दुरुस्त करूंक नात। पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान वाहन चालकांक आतां धोको निर्माण जाला। तशेंच आंबेडकर सर्कल आनी हेर सुवातींनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान व्हड अपघात जावपाची शक्यताय आसा। तेन्ना ह्या रस्त्यार चड करून दुचाकी चलोवप टाळचें अशी कळकळेची मागणी नगरसेवक बाळकृष्ण हडरकर हांणी पत्रकार परिशदे वेळार म्हायती दिली।